I'll dream until I make it real. Hello my YouTube family, कशी आहे तुम सगळी? आय होप तुम सगळी बरी आहे म्हण तशी आम्ही बरी आहे. याचे आयज न्हू व्लॉग इवनिंग टायमार स्टार्ट करता. मॉर्निंग न्हू सामकी हें कोर बिजी आहलोली आनी आय लंच टायमार चिकन केलोलें. चिकन न्हू हांवें लायक ग्रीन केल्लें, पूण ग्रीन कोथमीर घायलोली आनी रेड चिली घायल्यो सुकेल्यो तेश करून केलो. हांवें डिफरंट मातशें केल्लें शूट करूं ना. ओके, सगळीं जाणां न्हू हेर सगळीं सेम घायल्लें. तुमी केन्ना ट्राय कराय, मे बी थोडी कोत्ताय दिसता. ओके, आनी आयज म्हळ्यार एक्चुली न्हू हो विडियो हांवें जें आतां कितें कोत्तोलें न्हू तें हांवें हाफ पयल केलें, कित्याक एक दिसा भितर तें जायना, कित्याक तेका बरो प्रोसेस आसता, काम आसता तेका. ओके, डोरमॅट म्हळ्यार हांव म्हगे रुमान न्हू बेडा सकयल न्हू एक मॅट दवरता पांय पुसपाक. नाजाल्यार न्हू तें बेड पांयां अशें करून लागून तें तांबडें जाता न्हू. म्हाका बरें दिसता अशें करून बेडाक एक मॅट आसोंकूच जाय अशें म्हण. ओके, लास्ट टायम जाली 3 वर्स जालीं. 3 वर्सां पयलीं हांवें डोरमॅट केल्लें आनी तें आमगे आतां पिड्यार जालां. तुमकां दाखयता हांव तें. ओके, तेका लागून हांवें कितें चिंतलें, जालें 2-3 दीस जाले हांव हें स्टार्ट करता. पूण हांव थोडें करता. इदें केलें जाल्यार माय कोत्तोलें अशें करून दवरून तें उरलां. सो आयज तें हांव एंड करता. ओके, आनी तुमकां दाखयता हांव कितको कोत्तें. थोडें हांवें पयलें केल्लें, आयज म्हाका एंड करपाक जाय तें. ओके, आनी स्टार्ट करुया. सो हें म्हगे पयलीं मॅट, तेजी हालत चोय कितें जाली ती. आनी हें न्हू हांवें सॅटीन मटिरियलान केल्लें आनी आतां हांव कोत्तो तें कॉटन मटिरियल घेवन. आनी हें न्हू तांदळां पोती आमगेली ती सगळ्या घरां आसतली, तेका लागून हें बेस्ट. हें तूं पिड्यार जायना बेगीन. सो हांवें न्हू कट केलां. तुमकां जाय तितली कराय. ओके, हांवें म्हाका जाय तितली एग्जॅक्ट अशें करून हांव तुमकां मुगे सांगता. हांवें तें लायक 13 इंच अशें घेयल्लें आनी तेजी लांबाय हांवें 18 इंच घेयल्ली. ओके, सो हांवें तें अशें करून कट केलां. म्हाका जाय तितलें कट केलां. हो तेजो बेज असो. ओके, आतां हांव मार्कींग करता. आनी आतां हांवें कट केलें तें. हें सगल्यांगे आसतलेंच, तुमकां स्पेशल वोसोन हाडूं अशें नाका. आतां कट करून जालें तें. आनी न्हू मागीर न्हू हांवें एक तेजें मटिरियल घायलां पोंदा. सो तें स्लिपरी जावपा नाका म्हूण कॉटन एश मटिरियल तेजें तितलें कट करून लायलां. आनी तें मटिरियल न्हू तेका पोंदा अशें करून एटॅच केलां. क्रॉस मशीन मारला तेका तें उरपा. ओके, आनी हेजे वयल्यान हांव तें मागीर हें यूज करतलें, कॉटन यूज करतलें. तेचो डिजायन अशें करून येतलो. ओके, अशें जालें मुगेलें. आनी ते सायडीच्यान न्हू पट्टी लायले. तुमकां न्हू जाय जाल्यार आत लावपा जाता, ना जाल्यार मागीर देखून लावपा जाता. हें सगळें तें रेडी जालें म्हणटोरी. ओके, हेचें मुगे आख्खें सगल्या सायडीच्यान पट्टी लायन रेडी जालें. आनी हे न्हू हांवें पिसीस घेयलाय 2.5 इंच घेयलाय 4 सायड. एसो हांवें जायत घेयल्ले, चड जाय पडटाय कित्याक तें आख्खें लावपा जाय न्हू मुखारू, तेका लागून. हेचें अशें करून न्हू पयलीं हांवें अशें करून केलोलें. अशें करून हांवें फोल्ड करून तें मागीर लायनीन तें हांवें मशीन मारलां. सो तेजे वयल्यान हें मातशें तें मारलां. मागीर तेजे वयल्यान आनी एक पीस दवरून मारलां. अशें करून न्हू आख्खी लायन करपा जाय, फूल लावपा जाय. ओके, आनी न्हू मटिरियल न्हू तुमी अशें करून टेलर बी आसताय न्हू तुमगे अशें करून वळखीचे, तुमी शिवोन दिताय ते तेंको देखून घेवपा जाता. ओके, अशें करून मागीर न्हू म्हाका चिंतून येयलें अशें करून म्हळ्यार बेगीन जावपा ना. सो हांवें तें कितें केलें, पयलीं न्हू अशें करून रेडी केलें. तुमी बी अशें करून कराय. हें मातशें इजी वे अशें फेराची. आनी मागीर लास्ट म्हगे लायन जालें तें. आनी लास्ट न्हू हांवें लास्ट पीस लायलो तो न्हू ओपोजीट सायड अशें करून दवरला अशें करून.
कित्याक तें हांवें ऑलरेडी हें मारलो न्हू तेका पट्टी लायलो न्हू सो तें बरें दिसनासलोलें तेका लागून हांवें तें ऑपोजीट सायड दवरलां लास्ट एंडींग आनी मटिरियल मुगे सगळें काबार जालें तेका लागून हो एकू मुगे पीस उरलोलो सेम तेका लागून म्हाका तें सेम लावपा पडलें दाखयता तुमकां मागीर लास्ट कितें केलो तें मागीर लास्ट न्हू तें टर्न केलां अशें करून आनी तेज वयल्या मशीन मारलां सो तें मागीर अशें करून कांय दिश्टी पडना जी आमी शिवण मारलो न्हू ती दिश्टी पडपाना आतां मगे जालें तें आनी तुमकां जाय जाल्यार सायडीच्यानूय अशें करून हें करूं जाता आतां मगे जालें तें हांवें सगळें जोमणीर घायल्लें आनी बरें दिसता सगळें अशें करून पिसीस लायले न्हू लांबचे लांब लायपाचें हांवें फूल दाखयलें ना कित्याक तो विडियो मागीर व्हडलो जाता तेका लागून मागीर तुमकां जाय जाल्यार न्हू सायडीच्यान पट्टी लायपा जाता कित्याक हांवें पयलीं लायलो न्हू तेका लागून हांवें आनी लावना सायडीच्यान तुमकां जाय तितले सायजीन करूया आनी इवनींग टायम न्हू हें केलो हांवें बेश्टो फास्ट पाव घेयला तो बटर घायला आनी तो बरो अशें करून भाजला एक सायडीन मातशें कलर येवपासून मुगे आतां कलर येयला तेका मातशें मुगे कलर येयला तो मागीर हांवें कितें केलां एग प्लांट वांयगें तांतीं लायन फ्राय केलां आनी पोटेटो स्लायस मारून फ्राय केले आनी हो एक पयलीं दवरला आनी तेजे वयल्यान एक पोटेटो स्लायस दवरला आनी एक टोमेटो स्लायस दवरला ओके आनी हें न्हू केचप आनी मायनीस तें एक सायडी लायलां आनी मागीर तें कवर केलां आनी आतां इजी वे स्नॅक्स रेडी आमगे स्नॅक्स जालो इवनींग स्नॅक्स आनी समथींग डिफरंट अशें केलां ओके हांवें स्टार्ट केलो खावपा आनी बरो लागता ट्राय कराय तुमी बीन आनी केलो एकटे मनशा तेकूय तें नाका तेकूय डिफरंट जाय सो तेगेलें तेक ती लंच टायमार चिकन केलो चोय तेजी ग्रेवी जाय खंय तितून बुडयन खावपा ब्रेड किवना सो मागीर आमकां तेक एक्चुली केल्लें सो तें आमकां पडलें ओके आनी तो ओके आनी हो मुगे व्लॉग हांवें एंड करता आय होप तुमकां मुगे हो व्लॉग लायक जाता म्हूण लायक जाता जाल्यार लायक कराय आनी तुमगे फ्रेंड्सां कोडे फॅमिली कोडे शेअर कराय न्यू आहा जाल्यार मुगे चॅनला सब्सक्रायब कराय ओके बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग